This was long overdue. From the time election got over, आणि आम्ही गोंयभर भोंवत हारले. So finally, आमचो बाब मोरेन was getting angry. Bab Joseph was getting angry. केन्ना येता? So finally we said yes, we have to come. Today was the day, and lot of people, खूबशे issues तांणी मांडले, and these issues are within the reach of being solved. हे जातले, सॉल्व करपाक जाता सगळें. सो आमी ते इश्युरन्स दिला, इश्यू बाय इश्यू लोकांचे कशें सॉल्व करूंक जाता ते. प्लस तांकां एक उलो मारला that Kurtore should be out of BJP control. This is my message and request to the people of Kurtore. Any specific people problem? Yes. See, there are रस्त्यांचे प्रॉब्लेम. रस्ते फोडलेले आहा, रस्ते सारके ना. सेकंडली अबाउट पीपल वॉन्टिंग टू सेव द लँड, ते म्हणटा कन्वर्जन जाता. जे ग्रीनरी आहा, जे तोय आहा, आमच्या बाब सरपंच बाजिलान सांगले वॉटर बॉडीज आहा, शेतां आहा, सगळें कन्वर्ट जाता वेता. आमचे लोकांक कितें उरतलें? आमचो राशोलच्या सरपंचान ही ब्रॉट अप द इश्यू अबाउट CRZ. ही घरां आहात कितले शेकड्यांचे शेकडे. बिकॉज ऑफ CRZ तांकां तो रिपेर करपाक जाय. सुमार 3-4 वर्सां फायल पेंडींग आहा GCZMAन. बट तो पळय इल्लिगल बंगलो आहा ओल्ड गोवा, आनी कोणाक तांकां एका धपक्यान क्लियरन्स मेळिल्लें. देर इज अ फ्लॉ. गोवन्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड इन देयर ओन लँड, एंड हू इज रिस्पॉन्सिबल? द पर्सन हू इज सपोज टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल इन द असेंब्ली. द वॉयस हॅज बीन बॉट, पयशांनी बंद केल्लो. वी विल फायट. गोवाज रूल हॅज टू कम बॅक. कुर्तोरी वॉज वन्स द ग्रेनरी ऑफ द स्टेट. हे फामाद जाल्ले, कितले आमी हिस्ट्रीन पासून आयिल्ले. वी हॅव टू रिस्टोर दॅट ग्लोरी ऑफ कुर्तोरी, रिस्टोर द ग्लोरी ऑफ गोवा. एका इस्कॉलांसानूय आयिल्ले. मॅनेजमेंट हॅज टोल्ड भुरगीं आहा, आमकां स्पीड ब्रेकर जाय, फुटपाथ, दॅट वी वील ट्राय टू डू इन आवर ओन MP लेड फंड. आतां एक हँडिकॅप भुरगो आयिल्लो, ताका ट्रायसायकल जाय, दॅट ऑल्सो वी वील प्रोवायड. इश्यूज अबाउट concerning NEP, education policy, there is a faulty policy there. They already have मांडलेले. I will share the details with them. So असले खूबशे issues आयिल्ले आहा. Lot of issues, even including people who are going abroad, they are facing problem. ते बाबडे जमनी विकून वेतात आनी आपणाच्या गांवांनी येवपाक तांकां प्रॉब्लेम आहा. Whether what are the ways we have to again explore. I had promised that, and I have never given up that. I will try all means for a dual citizenship. If that can solve the problem of our Goan people who have gone, if they can come back. They have gone आपणाच्या पोटाक लागून, जॉब ना म्हूण, कारणांक लागून गेला, आनी त्या खातीर भायर वेतोच ते आपणा सिटीजनशीप घेतोच तांकां जमनी विकच्यो पडटा. तांकां उपाय ना, घरां विकचें पडटा. बट द हार्ट एंड सोल इज इन गोवा. सोशल मिडियाचेर गोंयांत जर कोण कितें गडबड करीत, थंयसान होल डे दे आर देर, आपणाचो हुस्को दाखयतात. दे आर गिविंग कॉल्स ऑफ सपोर्ट. दॅट मिन्स द हार्ट एंड सोल इज इन गोवा. देर आर पीपल हाव टू ब्रिंग देम बॅक ऑर गिव देम द राईट टू कम बॅक वेन दे वॉन्ट. सो डिफरंट इश्यूज. आमी रिसंट पॉलिटिकल रिजोल्यूशन बसोवपाक की जे ST बिल जे पार्लिमेंटाक टेबल जाल्ले ते आजून पास जालें, ते पास करचे. और ताजेर समज ते पास करपाक शकले ना जाल्यार ताणें समज बिल पास केलें ना जाल्यार ताणें ना प्रोमोल्गेशन काडून ऑर्डिनन्स काडचें अशी आमची मागणी आसा. कित्याक BJP सरकार सांगता की 2027 आमकां रिजर्वेशन मेळटली म्हणून, पूण ते बाबतींत कांय हालचाली जाली दिसपडना. बिल आमचें बरें टेबल केल्लें, ताचेर डिस्कशन जालां, पूण आजुनूय ते पास जावना. म्हणटकीर सरकाराक समज ताबडतोब समज बिल पास करून समज ते हे शक्य ना जाल्यार ताणें ऑर्डिनन्स काडचें आनीक जो आमचो रिजर्वेशनाचो मुद्दो आहा तो करपाचो प्रयत्न करता. ह्या खातीर आमी आज कॅम्पिंग मेळपा आयले. ऑर्डिनन्स 2027 सी आतां
ऑर्डिनन्स काडले जायत जाल्यार प्रोसेस तरी स्टार्ट जातलो. प्रोसेस स्टार्ट जावन आमकां कदाचित रिजर्वेशन मेळपाक शकतलें.